धड्यार धारबांदोड्या इश्टा वांगडा न्हंयचेर न्हावपा खातीर गेल्ले कडेन एक 15 वर्सांचो भुरगो बुडलो. आनीक एकल्याक बुडटना ताच्या वांगडा आशिल्ल्या इश्टांनी वाटयलो. बुडिल्लो विद्यार्थी थळावो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 5 विद्यार्थी क्रिकेटची प्रॅक्टीस सोडून खंय धड्यार न्हंयेन न्हावपा खातीर गेल्ले. न्हावपा खातीर न्हंयेन देंवले तेन्ना तातूंतले 2 विद्यार्थी उदकान बुडपाक लागले. प्रसंग वळखून वांगडा आशिल्ल्या इश्टांनी एकल्याक वाटयलो, मात दुसऱ्याक वाटप शक्य जालें ना. आज ताची कूड सापडली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बायणा सागर नायकाच्या घराचेर दरोडो घालपी टोळयेक बेंगळूर मुंबय सावन उखलून गोंयांत हाडले. पुलीस चौकशे उपरांत डीजीपी आलोक कुमार मिडिया मुखार. वास्को के बहना एरिया में एक हाउस डकैती हुई थी और उसके बाद इमीडिएटली गोवा पुलिस ने मल्टीपल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए. और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दरमियान बहुत मेहनत करके जितने भी लीड्स इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आ रहे थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के तौर पे, चाहे वो आसपास के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्शन हो या टेक्निकल सर्विलांस हो. और जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंट्स जो यूज किए गए थे हाउस ब्रेकिंग के लिए, हम लोगों ने परसों इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लगभग सारी रिकवरी इफेक्ट की गई है. हम लोगों को आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना है ताकि किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट्स स्टेट के अंदर में ना हो. इसके लिए एक नाकाबंदी क्या होनी चाहिए शाम के समय में, रात के समय में, दिन के समय में विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने कुछ इंटरनल ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं जिससे पुलिस विजिबिलिटी इंप्रूव हो. इलाके के अंदर में इंटेलिजेंस कलेक्शन क्रिमिनल्स के मूवमेंट से और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर भी काम चल रहा है. और उसमें कम्युनिटी की क्या भागीदारी हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकती है इंफॉर्मेशन फ्लो के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लोग उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. इस केस में मैं आपको बताऊं जो लोग पकड़े गए उसमें एक व्यक्ति जो है इनके यहाँ काम कर चुका है और वो काम करने के दरमियान ही उसने सारी जानकारी जुटाई थी कि घर के अंदर जाने के क्या रास्ते हैं, घर में क्या चीज कहाँ रखी जाती है, और उसी जानकारी के आधार पर इस घटना का डिजाइन बनाया गया और उसको अंजाम दिया. जाल्यार दुसरे वटेन पुलिसांनी केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर आमदार संकल्पान पुलिसांचो सत्कार केलो. फक्त क्रिटिसाइज करपाक सोदता. आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक जे हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लें आसा. म्हाका दिसता, म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून, क्रॅक जावपाना म्हणून, कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो. चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो, तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो. आयज हे सगळ्यांच्या, कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जालेली ती अजून पर्यंत केसीस क्रॅक जालेली ना. बट आयज खरेंच आमचे तिनूय पीएन, तेंचे आख्खे PSI, आमचे हेड कॉन्स्टेबल, आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली, हेंकां सगळ्यांक सल्यूट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकांनी आपले लायटीचे मीटर फाल्यां मेरेन एक्सेसिबल करचे म्हूण 20 खात्यान नोटीस काडिल्ली. खात्याचे नोटीशीक विरोध करीत काँग्रेस 20 खात्यांत पावली. म्हजो मिटर वणटीर आहा सकल घराच्या आनी गेट आहा पयस, म्हळ्यार तो व्हरून हांव गेटी भायर घालूं म्हळ्यार कोणें रातचो टेम्पर करपाक. आय हॅव टोल्ड हिम वील नॉट डू. तो म्हणटा एक्सेसिबल. सगळे म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांचे मिटर जे आहा ते एक्सेसिबल आहा. ओन्ली थिंग इज टू गेट ओपन करून भितर येवन तो पळोवचो पडटा. दीस इज मिसयूज ऑफ द पॉवर एंड वी वील स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट. आमकां खबर ना हे खंयच्या डायरेक्शनान वतात. फाल्यां व्हरून जर हांवें कंपाउंडाचेर घातलो आनी कोणें येवन टेम्पर केलो, ताची गॅरंटी कोण दितलो? होम मंत्री दितलो? वो दीसभर न्हिदता. गोंयकारांचेर बर्डन घालून फक्त पयशे कशे लुटप गोंयकारा कडेन, हेच तुमचें धोरण. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. We are yet to get the print of the order. Once we get, we'll come to know the details of the order. But basically, it looks like the court has accepted our argument that if the population of the scheduled caste is less than 1%, and the seat that is to be reserved by calculation, if it comes to below 0.5, such a situation may permit the authorities to not to provide for reservation. Plus, there is a provision in the Panchayat Raj Act which says that if the scheduled caste or scheduled tribe people, or rather scheduled caste people, are not properly represented
the election commission can direct that in a given panchayat or a Jilla Panchayat, a co-opted member can be provided for. So that provision is there in the Panchayat Raj Act. It looks like the court has upheld our contention. So I think it looks like we have succeeded on all counts. Now the elections will be held on time, and the reservations as we have provided for, rather the election commission has provided for. See, the notification can come any time before 15 days of the due date. आमकां सकाळी मॉर्निंग कॉल येयलो की कलंगूट सायडीन इलिगल फिशींग चलता. सो मागीर आमी आमची पेट्रोलिंग वेसल जाली अलॉंग विथ द कोस्टल पुलीस आनी टोटल 10 बोटी धरल्यो आज आनी आगवाद ते होते कलंगूट आगवाद सायड. खंयच्यो बोटी आहे सध्या? थोडी कर्नाटकाच्यो आसा, एक बोट कर्नाटका आनी बाकीच्यो रत्नागिरीच्यो. 17 आज 10 धरल्यो आनी तेजे पयलीं आमी 7 धरलेल्यो मालपेच्यो बोटी. LED फिशींग बी कितें गावल्या भितर? LED लायट्स मेळ्ळ्या पूण आमकां फिशींग एकदां करतना ते धरुना तांकां. हांवें तेंची रापण मारलेली खंय ते धांवपाक बी तांकां चान्स पडोना. रापण मारली म्हणजे ते खंय ते रापण कट करून वचोंक शकना येदी व्हडली म्हणून ते एका जाग्यार घातले. आमी जेन्ना गेले एका जाग्यार आमचो मनीस चडयलो तो तेंचे मनीस 2 जाण घेतले आमी पेपर घेतले सगळ्यां तयात केले. सगळ्यांचे 10 बोटी आसा 10 बोट्यान तयात केले आनी मागीर सांगता तांकां आमी भेटून घेवन येयले. 8 दिसांक 500 धरल्या कर्नाटकाच्यो आसल्यो. आयज जवळ जवळ 10 बोटी धरल्या महाराष्ट्राच्यो. ही मोहीम आमची सदांच बोट ना म्हणून येता ते बोट आमची बऱ्यापैकी रिपेर केल्ली आनी बरी आसा. आनी जे सदांच बोटवाल्याचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे जे कंप्लेंट येताली ही मोहीम आमची चालूच उरतली. आमी सध्या आसा पणजे फिशरी डिपार्टमेंटाची जेटीचेर आनी आतां सध्या एक कारवाई केलेली ती म्हटल्यार 10 ट्रॉलर बोटी ज्यो एक बोट आहा ती कारवारची इलिगली फिशींग करताली कलंगूट हांगासर आनी दुसऱ्यो आहा त्यो 9 बोटी आहा त्यो रत्नागिरी देवगड सायडीच्यो बोटी आसा इलिगली फिशींग करताले. ताका लागून तेंच्यांनी कारवाय करून धरलेले आसा आनी थोड्या बोटीन नुस्तें आसा थोड्या बोटीन LED लायटी भितर आसा फिटींग केल्यो नाशिल्ल्यो तेंच्यांनी स्टोरान भितर दवरलेल्यो बट त्यो सद्या सापडले आसा त्यो जप्त केलेल्यो आसा. आनी ही कारवाई ही आयज पर्यंतची सद्याची ह्या वर्साची मोठी कारवाई आसा अशी म्हायती मेळटा. त्या प्रमाणे अश्यो ह्यो इलिगल फिशींग चालूच आसा आनी डिपार्टमेंट जे फिशरीचे आहा ते आपली कारवाई करीत आसा आनी हे जे नुस्तें तांकां सापडल्या ते आतां सांजचे ऑक्शन जातले अशी म्हायती दिलेली आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव. गोंयच्या भल्या खातीर जे करपाक जाय पळय ते आमी करपाक दिल्ली वता इतल्याच खातीर कारण कांय इंट्रस्टींग डेव्हलपमेंट आसा कळटलें तुमकां फुडल्या 3-4 दिसां भितर. पळोवया कशें कितें आसता. सर काल RG पार्टीन एक खंय तरी हिंट दिला की ते लुकींग फॉर अलायन्स अशें ताजेर बी कितें उलोवप जाल्लें आसा? पळय आतां एट दीस स्टेज आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथींग. गोंयच्या खातीर जें कितें बरें जावपाक जाय जें कितें बरें करपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो भ्रश्टाचार जो आसा तो जो नाश करपाक जाय तो नाश करपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले. वी हॅव नो एडवर्सिटी टू RG. एज बेंजी बाबान कालूय म्हणलां तशें गोवा इज एट द सेंटर पॉयंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड बी कीपिंग गोवा एट द सेंटर पॉयंट आय डोंट थिंक anything if there is being no adversity to each other, anything can happen in politics except for any misunderstanding whereby we are going to destroy Goa. We are going to save Goa. We are here to save Goa and whatever that is required to save Goa we will do it. Amit Bab, there is no permanent enemy, no permanent friends. Congress will asa bitar Gathbandhan. There is never. Congress will koi tumi ata Congress will asa bitar in the larger interest. As far as alliance is concerned, there is no further thing. I mean, we'll talk about it. सध्या तरी काय डेव्हलपमेंट्स सध्या तरी काय डेव्हलपमेंट. टायगर रिझर्व केल्ल्या गोंयभरच्या 1000 मायज कुटुंबाच्या स्थलांतरणाचो प्रश्न निर्माण जावंये म्हूण CEC रिपोर्टांतल्यान मुखार आयला. सरकारा कडेन खंय अजून रिपोर्ट येवंक ना. टायगर रिझर्वाचे CEC रिकमेंडेशनाचे जे आहा पळय न्ही हांवें AGकूय बी एट प्रेझेंट रिपोर्ट गव्हर्मेंटाच्या हातात येवंक ना अजून. एकदां गव्हर्मेंटाच्या हातात रिपोर्ट आयलो कितें रिकमेंडेशन दिलां तेंच्यांनी ओके वील गो थ्रू इट आनी अकॉर्डिंग टू दॅट ताज्या उपरांत तुमकांय सांगता आनी कशें इम्प्लिमेंट करपाचें किंवा कितें तें आमी थारायता. बट जो पर्यंत रिपोर्ट हांव वाचिना किंवा रिपोर्ट कन्सर्न AG घेवन तेजो रिपोर्ट एक समरी रिपोर्ट करून दिना तो पर्यंत आत्तां कमेंट करप हें योग्य. Not advisable to comment on any matter that is sub judice. A committee appointed by the Supreme Court has to be respected. Their views, what they have given, accordingly the state government will look at the views submitted. But it's matter is sub judice, so it's not fair on any minister to comment on any matter that is related to the Supreme Court of India, which we should actually, whatever submissions are there, we will put it in. We should go judicially, whatever the process has been told to us. It's not correct. Wait, there is a protocol in place. Okay, we have a hierarchy.
Honorable Chief Minister, Honorable Forest Minister, learned AG, they will give their statements and then we will see. Bureau Report, Prudent. The special court at Mercedes on Wednesday partly heard the bail application filed by prime accused Genito Cardozo in activist Rama Kankonkar attempt to murder case. The counsel representing Genito Cardozo contended that previously the bail application of Genito Cardozo was rejected, citing confirmation of his conviction and sentence by the High Court in Sridao culpable homicide not amounting to murder case. But this time the fact is that the Supreme Court has allowed the SLP filed by Genito Cardozo, and the Supreme Court has also suspended the conviction and the sentence. Means he has not surrendered before the court and not serving the sentence, and the Supreme Court has granted his relief, and the Supreme Court hear this matter afresh on his conviction and his sentence. Means that background, that past should not be treated in the present case. Another argument of counsel of Genito Cardozo was that Genito is framed in this case merely on the confessional statement of co-accused, which is not admissible before the court. Genito's counsel further contended that there is no call record in the charge sheet connecting Genito Cardozo with the other co-accused in the case. Genito's counsel further contended that even if it is considered that Genito has deleted the data of his mobile phone and he has been booked for the destruction of evidence in this case, also this section is bailable, hence he cannot be denied bail in this matter. The court has partly heard the arguments presented by Genito's counsel and the arguments by intervener Rama Kankonkar and public prosecutor will continue on Friday. Mukesh Kumar for Prudent. It's been more than 15 days since job scam accused Pooja Naik had recorded her statement before the crime branch, naming 2 government officials for taking bribe from her for providing jobs. But Prudent has learned from the reliable crime branch sources that no corroborative evidence has been found by crime branch in this matter. Due to that, crime branch is not going to register FIR on the basis of allegation or a statement recorded by Pooja Naik. According to crime branch sources, crime branch has already inquired into almost all the angles given by Pooja Naik in her statement, but no substantive evidence has been found against any government official. Though crime branch has not come up with the official statement, but Prudent has learned that almost inquiry is over. Only a few more angles are yet to be probed, but over 90% of the inquiry has been concluded and there is no corroborative evidence to substantiate the allegation made by Pooja Naik. Hence, FIR in this matter will not be registered. Mukesh Kumar for Prudent. डेप्युटी स्पीकर आणि म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसूजान म्हापसा मर्चंट असोसिएशनाच्या वांगड्या बरोबर बसका घेतली. पण मार्केट आमचें मातशें अपग्रेड करपाचें आहा, ड्रेनेज सिस्टम परत पेवर करपाचें, परत मातसो जो स्ट्रक्चर आसा तें मोडचें ना म्हणून सांगता, स्ट्रक्चर तशेंच दवरपाचें आनी तेजी हे वाडयत, स्ट्रेंथ वाडयत, पार्किंग एरिया आहा तेजेरूच स्ट्रेंथ दिला. मेन जे आमचें स्ट्रक्चर आहा तें ओल्ड आहा, थोडे आमचे हे बी स्लॅब बी मातशें न्यू येतात पडचे पडटा. आमकां आमदारान परत सांगलें की अशें आमी परत आनी 1 म्हयन्याभरान 22 दिसांनी आमी परत मेळोया. हो प्रोजेक्ट मातसो खूब वर्सांनी आमच्या मार्केट अपग्रेड करताली. सो तांणी सांगलें की सगळ्यात कितें करता तें आमी सगळ्यांची आयडियाज घेवन, सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवन आनी सगळे बरे हितून आमी फुडें एक 40-50 वर्सां आनी काय मार्केटाक जावचें ना. पण जे डिस्कशन जालें तें तुमकां मान्य आसा? आमी वेलकम करतात. This project will be taken up through GSOTA with the help of our Urban Development Minister Vishwajit Rane and of course our Honorable Chief Minister Pramod Sawant, wherein there will be a full face-lifted Mapsa municipal market which will be taken up in phases. The first phase will be the first line where we say the entrance, the Rota jo ami manta. That line, 2 blocks behind that, Shakuntala, that square that is there, and 1 block behind that. Total 1, 2, 3, 4 blocks will be taken up in the first phase. This is just a primary meeting, preliminary meeting. जे आम्ही वेंडर जे आसा आमचे
शॉपकीपर जे आसा तांकां ऑन बोर्ड घेवपा खातीर हाव दे थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट, वॉट दे थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट, हाव they like it, what are their suggestions, एक suggestions feedback घेवपा खातीर, so that the department can move forward. कोणे suggestion दिले की सोलराचे provision करचे, so that म्हापसा market could be one of the first markets that run on solar power. वेपारकारांक थोडे म्हयने ना थोडे दीस त्रास जातले while doing this work, and it is quite an extensive work. आनी म्हटलां तशें 60 वर्सान जे म्हापशा बाजारान काय फेसलिफ्ट काय रेनोवेशन जावं ना. दिस विल बी द फर्स्ट मेजर रेनोवेशन इन म्हापसा मार्केट आफ्टर द लास्ट 60 years or since inception. This will be the first major. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. आमी सध्या गोंयांत चोरयेच्यो गजाली खुबश्यो आयकत आसा आनी अशीच एक चोरी जाल्ली ती म्हणल्यार 14 तारखेक सांताक्रूज हांगासर एका फ्लॅटांत एक बायल आहा ती आपल्या भुरग्याक हाडपा खातीर स्कुलांत गेल्ली आनी फक्त 20 मिनटाच्या भितर एक चोर तेंच्या फ्लॅटांत येवन जवळपास 15 लाख कॅश आनी 10 लाखाचे गोल्ड तेणी चोरी केल्ले आनी त्या चोराक आयज ओल्ड गोवा पुलिसांनी अरेस्ट केलेलो आसा आनी तेचें नांव आसा लोकेश सुतार आनी तो ओरिजिनली महाराष्ट्राचो आनी आयज ताका ओल्ड गोवा पुलिसांनी कर्नाटकाच्यान अरेस्ट केल्लो आसा आनी हो जो आहा तो चोर हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा आनी हेच्या पयलीं अशी तेणी घरा फोडलेली आसा आनी ताका पुलिसांनी हेच्या पयलीं अरेस्ट केल्लो अशी म्हायती मेळटा. प्रोडक्टा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाक 550 वर्सां पुराय जातात. ते फाटभुंयेर 28 तारखेर सावन वेगवेगळे धार्मीक, आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन. 28 तारखेर प्रधानमंत्री मोदी पर्तगाळी. आनी हांव गोंयच्या लोकांक आवाहन करता, तांकां नम्र विनंती करता की सगळ्यांनी थंय वचून हो मठ पळोवचो, कित्याक एक स्पिरिच्युअल एनरिचमेंट जे आमी म्हणटा ते थंय जाल्लें आसा. आनी हे 10 दिसाची संदी घेवन म्हणजे फाल्यां पर्यंत 7 डिसेंबर थंय काही सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले, म्हणजे वेदीक आनी हे जातले, धार्मीक कार्यक्रम जातले आनी सामाजिकूय कार्यक्रम जातले, म्हणजे हेल्थ कॅम्पा सारकिले. म्हणजे कसलीच अंदाधुंदी जायनासतना आमची एक कल्पना आसा की एक 7 ते 10 हजार लोक प्रत्येक दिसा येतले. म्हणजे थोड्या दिसांनी चड येतले, शेनवार आयतार बी ते 12,000 ते 15,000 जाय, नॉर्मल 7 ते 10 हजार, म्हणजे ओव्हर एक 1.5 ते 2 लाख लोक येवपाची आमची अपेक्षा आसा. आता विशेष कार्यक्रम म्हणल्यार 28 तारखेक 77 फूट ब्रॉन्झाचो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवाची स्टॅच्यू, जो तुम्ही खूप अगेन पब्लिसिटी दिल्ली आसा, हांव तुमचे आभार मानता. त्या स्टॅच्यूचे म्हणजे लोकार्पण जातले आनी ते बी अशे एक विशेष अतिथीच्या हातान जे आमचे भोवमानादीक प्रधानमंत्री आसा बाब नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी कन्फर्म केल्ले आसा, ते 28 तारखेक येतात. स्वामीजीन जे काम हातात घेतले म्हणजे 550 कोटी राम नाम जप, ह्या हातूंतल्यान एक वेगळो सिग्नल संपूर्ण देशाक गेल्लो आसा. ते मागीर वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगळी सेंटरां स्थापन करून 550 कोटी राम नाम जप करप हें एक चॅलेंजींग काम आशिल्लें. जेन्ना ते स्वामीजींनी डिक्लेअर केल्लें तेन्ना खुबशे जाण म्हणटाले की अरे कितें इतलें जातलें काय म्हणून. पूण आज आनंदाची गजाल म्हणजे संपूर्ण देशांत ज्या ज्या जाग्यार स्वामीजीचे मठ आशिल्ले, स्वामीजीचे भक्त आशिल्ले, तांणी सगळ्यांनी हें चॅलेंजींग टास्क पूर्णत्वाक व्हेल्लें आसा. श्रीरामाचो जो स्टॅच्यू आसा जो ह्या घटयेक जवळ जवळ संपूर्ण एशियांतलो टॉलेस्ट स्टॅच्यू अशें म्हटलें वता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे जावपी 22व्या राज्य युवा महोत्सवात पयले आयिल्ल्यांक दिल्लींत 10 आनी 12 जानेवारीक जावपी राष्ट्रीय युवा महोत्सवात वांटेकार जावपाची संद मेळटली. विकसीत भारताची थीम दवरून महोत्सवाचें आयोजन केलां अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकार सांगता. 20वा स्टेट यूथ फेस्टिवल हो 1 आनी 2 डिसेंबर कला अकादमी हांगा जाता आनी फोक डान्स हे स्टेट लेवल फोक डान्स कॉम्पिटिशन जाता.
डिक्लेनेशन कॉम्पिटिशन जाता, फोटोग्राफी, रांगोळी आनी सायन्स मेला अशा प्रकारच्यो ज्यो 5 एक्टिविटी आसा पयल्या दिसा जातल्यो आनी दुसऱ्या दिसाक फोक सॉंग्स, स्टोरी रायटींग, पोएट्री रायटींग आनी पेंटींग अशा तरेच्यो 4 एक्टिविटी दुसऱ्या दिसा जातल्यो आनी ह्या एक्टिविटींतल्यान जो फर्स्ट प्लेस येतली आसपा न्ही ती ताका नॅशनल लॉचे ताका रिप्रेझेंट करपा खातीर मेळटलें आनी 10 ते 12 जानेवारी हाका भारत मंडपम हांगा दिल्ली हांगा नॅशनल यूथ फेस्टिवल जातलो आनी ह्याचो थीम जी आसा न्ही विकसीत भारताचे संदर्भांतलो जे पूर्ण ह्या सगळ्या फेस्टिवलाची थीम आसा. सगळ्या हायर सेकंडरीज आनी कॉलेज सेक्शनच्या भुरग्यांनी मोठ्या पद्दतीन त्या फेस्टिवलाक भाग घेवचो आनी आमचो 1 आनी 2 डिसेंबराचो यूथ फेस्टिवल सक्सेसफूल करचो अशा तरेचे अपील हांव सगळ्या गोंयभराच्या तरुणांक आनी तरुणीक करता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.